सांब पावलान फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचे मन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धून रावलो ना. बगार मनशासारको जावन गुलामांचे रूप घेवन ताने आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. मनशा रूपान तो दिश्टी पडलो आणि आपणाकच कालतो कर्ण मरणापर्यान कुर्साच्या मरणापर्यान तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आणि सर्व नावांप्रास वर्थे नाव ताका दिले. अशें ताणे कुशीवेली भागवाजाय म्हूण ह्या नावांक हर एक दिंबी सर्गी संसारी आणि पाताळी आणि परगटी जाय म्हूण हर एक जिभेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. व्हड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. दुबळे जेवण खावन दादोशे जाताले सर्वेस्पराक स्वतात ते ताची स्तुती करतले. तुमचे काळीज सदांकाल जियेव. पृथ्वी शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करतली. ती ताचेशी परतून येतली. राष्ट्रांची सर्व कुटुंबां ताचे मुखार सरपडतली. श्लोक. व्हड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. कित्याक राजवट सर्वेस्पराचे राष्ट्रांचेर तो पदवी चलयता. धरणींत निधन आसात ती सगळीं ताचे आराधन करतली. धुळींत देंवतलीं सगळीं ताचे मुखार सरपडतली. म्हजो आत्मो ताचे पासत जियेता. श्लोक. व्हड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. म्हजी भुरगीं बाळां ताची सेवा करतली. फुडले पिळगेक ती सर्वेस्पराची खबर सांगतली. आणि जल्मा येवची आसा ते संततीक ताची नीत परगट करून म्हणटली. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. श्लोक. व्हड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सा लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हें आयकून जेजू लागीं म्हणलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस भागीस सई. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एकल्या मनशान व्हड एक जेवण केलें आणि जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकराक धाडलो. पूण ते सकड एक सारकी निभा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतलां. ते म्हाका वचून पळोवन येसय. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात. तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हूण हांव भायर सरलां. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हणलें, हांव काजार जालां तितलोच. देखून म्हाका येवंक जायना. साकर फाटी आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धन्याक सांगली. धने सगळोच
रागान पेटलो आणि साकराक सांगी लागलो. तुर्तान भायर सरन शहराच्या रस्त्याने आणि गल्ल्याने वस आणि सक्कड दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, कुरड्यांक आणि थोंट्यांक आपोवन हाडन ये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा, तुझे हुकमे प्रमाणे सक्कड कर्ण झाले, पूण आनीकी जागो आसा. तवळ धन्यान साकराक सांगले, तर तू राज रस्त्यांनी आणि वय बगलेच्या वाटांनी वस आणि लोकांक बळान भितर हाड. अशें भरो मुझें घर. हांव तुमकां सांगता, जांकां आपयिल्लें तांचे मदलो कोणूच मुझें जेवण साकोंक पावसो ना. देवाचे उतर हे. वाकाने तुका क्रिस्ता.